कशान तरेतरेचे आसा ती सर्वेचे इश्यूज आहा, थोडे रिन्युअल्स तांचे थोड्यांचे कितें परमिशनां आसा, इलेक्ट्रिसिटीची बिलांचे आसा, वॉटर सप्लायाची बिलांची आसा, थोड्यांचे कितें तरी पंचायतींनी तांकां परमिशनां दिनात आडोवन दवरल्यात, कितें कितें तरेचे आसा वीच वी हॅव ट्राय टू डू मोस्ट ऑफ दॅम. फायर हायड्रंट्स पायपलायन कंप्लीट जाल्या, अजून तो हँडओव्हर करूं ना. आज जॉयंट मिटींग जाल्ल्या सकाळीं, तांचे रिव्यू चलता तातूंत भितर तांकां अशें ठरलां की थंय एक पंप बसोवपाचो आहा, ते पंप बसयतले. 1 जाणांची कमिटी केल्या एडमिनिस्ट्रेटरान, एक म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर, एक फायर ब्रिगेडीचो मनीस आनी एक वॉटर सप्लायाचो. थोडे कडेन ते हावस पायप कितें म्हणटा पळय ते आनी ते बॉक्सां बसोवपाचीं आहा. ती सगळें करून तांकां म्हटलां आमी 20 बाय 20th जुलय by 20th July they should make it ready and then perform a mock drill. एक 2 म्हयन्यांनी 2-3 तरी तांणी मॉक ड्रिल करून दाखोवपाक जाय. पूण एक लक्षांत दवरा, खुबशे जाण अनाडी लोक पळय आहा तांकां कितें दिसता की ते हॉस पायपूच घेवन उदक मारपाचें. फायर हायड्रंट्स आर बेसिकली फॉर रिफिलिंग द फायर ब्रिगेड व्हेकल. म्हणजे आतां ताणें आतां क्लॅरिफाय केलें कोणें तो फायर ब्रिगेडीचो तोंड पालो कितें लोकांक कितें दिसता आनी पयर उजो लागलो थोडे जाण म्हणटा फायर हायड्रंट बसयला. फायर हायड्रंट वील नॉट बी एबल टू हेल्प दॅम बेसिकली. तशें फायर ब्रिगेड बटन दामलो आनी उदकाचें प्रेशर आयलें आनी उदक मारलें, तशें ना. फायर हायड्रंट्स बेसिकली वील फील द फायर ब्रिगेड वीच कम्स देर. आतां खाली जाली परत तांकां उदक हाडपाक वचपा नाका. दॅट पायप वील बी कनेक्टेड टू द इंजीन सो दॅट कंटिन्युअसली वॉटर वील फ्लो. आनी थंय तुका तांचे ते जेट्स बीट सगळे तांचे आसतले तशें. एक्स्ट्रा टँक बांदपाची गरज ना, एक्स्ट्रा टाकी बांदपाची बी गरज ना. एक्स्ट्रा टाकी ना, वी आर पुटिंग अ बुस्टर पंप. दे हॅव डिसायडेड टू फिट अप ए बुस्टर पंप विच वील गिव दॅट प्रेशर ड्युरिंग दॅट पिरियड. फाल्यां केन्ना जालें तेन्ना तो बटन ऑन केलो की यू गेट द प्रेशर. आनी दे वील डू द मॉक ड्रिल. मॉक ड्रिल तेन्ना तुमकां कळटलें कितें जाता. दॅट वील बी बेटर.